सडनली पावस येयल्या कारणान हांगासर खूब कडेन की पयलीं जो ब्रीज आसलेलो तो ब्रिजाक खुबशीं झाडां बिडां सगळें आडकून उडोवन उदकाक फ्लो जायनासलो आनी तो उदक ओवरफ्लो जालें, लोकांच्या घरा मदीं गेलें, लोकांच्या गाडयांक भितर उदक गेलें आनी राती 12:30 जायसर आमी JCB हाडून तें उदक वाट करून दिल्ली कडेन आसा आनी आयज आमी हांगासर आमचो हांगा शेजारी आहा तेगेले कंपाउंड बी मोडला आनी उदक वचपाची वाट आनी करून दिवपाक आनी हो जो पयलींचो ब्रीज आहा तो अनयूज आहा तो आमी ते डॅमोलीज करपा जाय, ब्रेक करपा जाय, त्या खातीर आमी WRDचे इंजिनियर बी येवन तेन्ना इन्स्पेक्शन केलां आनी बाकीचे वेरियस प्लेसीचेर उदक भरलां. लायामती आमचे एरिया उदक भरलां, दवल्ले दत्त मंदिराडे थंय एक इन्सिडंट जालो की ते उदक भरून लोकांच्या घरांनी उदक गेलें. हे सगळे आमी सकाळच्यान इन्स्पेक्शन करून आमी अलॉंग वीथ आमचे ZP आमचे परेश नायक, आमचे सरपंच साई राजाजट आनी पंच सगळ्यांनी वचून आमी आयज लोकांक ती मदत केल्ली कडेन आसा. लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करपाचो प्रयत्न केले कडेन आसा. हे अकस्मात पावस येयल्ल्या कारणान हे घडले कडेन आसा कारण आमी एवरी इयर प्री मॉन्सून डिसिल्टिंग करता. तें काम आमचें एक्चुली 1-2 दिसान सुरू जावपाचें आहा आनी आयज आमी इन्स्पेक्शन दिल्ले कडेन की फाल्यांच्यान ऑल डिसिल्टिंग जावपा जाय, ऑल नाविली कन्स्ट्रक्शन जाय. आसा तो हो ब्रीज जालो आतां 20 वर्सां जाली. 20 वर्सां तेच्या पयलीं होच ब्रीज आसलो. पूण तो मोडूंक ना कित्याक काय म्हणटा कित्याक जाल्यार ते एक्सेस रोड आशिल्लो चालू आसलो रोड. एक्सेस रोड आसलो. हां 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 ही बाउंड्री आसा दवल्ले आनी मडगांव आहा पळय न्हू ताची ही बाउंड्री आहा. हे सगळे ते मडगांव एरियेन येता. हो ब्रीज आशिल्लो एक्सेस रोड आशिल्लो ताका. तो एक्सेस रोड बिल्डिंग जाली म्हणटकीर एक्सेस बिल्डिंग बी मडगांव पडटा, हे दवलीन पडटा, आमच्या नावलीन पडटा. ही बाउंड्री आमची. आतां पळोवपाक गेल्यार तो ब्रीज ओल्ड आहा उदक आडायत आतां दिसता. आता ब्रेक करतले आमी ते. हय ब्रेक करून आसता तो फ्लो क्लियर क्लियर मास्कोटा हांव डावले रावता आनी हांव राती 8 पासांक उदक नासलें आनी जेन्ना 9 जाता म्हणून ऑटोमॅटीक हांगा उदक वयर चडलें. उदक वयर चडलें म्हणटकीर आमचे हिंगा सगळे बुडोवन आनी 8 गाडयो आसली, गाडी आसली तिवूय बुडली. कांयच कळना खंयचें उदक येता. पयलें हे दांबलेवाडी जे आसा तेणी रिटर्निंग वॉल बांदले तेन्ना मिस्टेक केली कित्याक एक आमचे 2 पूल आसा, एक ओल्ड आनी एक न्यू पुलाक हायट आसा आनी धाकटे पुलाक हायट ना. ते होच जावन ते धाकटे पुलाक चकअप जाले. चकअप जातकच ते आतां सगळें उदक हांगा पडलें आनी सगळें थोड्याले घरांत आमचो सलीम आले आशना पार्क ते गेले आनी घरांत बेडरुमान उदक आनी पिशे कोरेंडेर आसा तेंचे घरांत उदक. तुजे गाडये कितके नुकसान उरले, कितके गाडयो? म्हणजे गाडयो टोटल 8 गाडयो जाल्यो बुडल्या त्यो 8 गाडयो उदकां 8 गाडयो आनी म्हणजे सर्वीस कार वॉशिंगाचे म्हणजे 3 पंप गेले, कार वॉशर गेले 2 आनी ते एक कंप्रेसर गेलो व्हडलो. ही गॅरेज ही ना हे कार वॉशिंग सेंटर. कार वॉशिंग सेंटर. Kindly Palladium, we are residents over here. We have some people with us. So basically what happened yesterday night, yesterday as you guys all know there was a torrential rainfall and there was a flood-like situation in this Nala basically. So why it happened? Because the PWD, we have been watching this for last 3 months, there is no maintenance has been done in this canal. So yesterday the rainfall was huge and the entire Nala backflow and came into here in the basement. So there are almost 8 to 10 cars, 4-wheelers are there submerged fully and 5 or 6 bikes if I am not wrong. So ये पूरा submerged हुआ. I don't know PWD will take a responsibility of this on, but this is very unfortunate situation. And second thing is also we are hopeful that the builder Agarwal Group will help us to mitigate these problems and also the issues and financial losses that we have incurred.